दुसरो विषय एक म्हणल्यार जी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री ऑपरेट करता तातूंत करपा जाय. जे टायम पयलीं आशिल्लो तर टॅक्सीवाल्यांची खंत सारकी आशिल्ली. तूं 2-3 मिनटान सगळें करून भायर सर आनी हें कर तें जायना. एंड आय थिंक CM हेज टू मेड इट एज 5 minutes. आय थिंक विच इज satisfactorily good time for people to come, get out, take their baggage out and you coming out for the whole overall circle. But तांणी फुडें फर्दर स्टडी सेज समथींग देन दे हॅव टू लूक एट इट एंड डू इट. एंड ऑफ द डे आमचे गोंयकार जे टॅक्सी चलयतात ते पोटाक चलयता. ते टॅक्सीवाले ते न पळयता सिस्टम चलयतात मोपा एअरपोर्टवाले आनी मिनटां मेजतात. सो थंय मिनटां कोण मेजता जेन्ना बॅगां काडटाना त्रास जाता जाल्यार ते कोण मेजना न्ही. सो आय थिंक हेर शूड बी एमिकेबल सोल्युशन. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा विशय. आय थिंक एज अ मिनिस्टर ऑफ सिव्हिल एविएशन ऑल्सो विल सॉर्ट आउट इट इशू. पण 10 मिनटां मागता तेजेर कितें? आय कॅनॉट कमेंट ऑन द 10 minutes एंड देर. आतां सध्या जे मुख्यमंत्र्यान 5 मिनटां केला इज अ वेलकमिंग थिंग. वॉट वॉज हॅपनिंग अर्लियर वॉज नॉट वेलकमिंग द वे GMR वॉज ऑपरेटिंग. आय थिंक CMन ते पयले सध्या इंटरिमली सॉल्व केल्लें आसा. मुख्यमंत्री सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर ऑल्सो आय थिंक विल बी वर्किंग ऑन दॅट एंड फायंडींग अ सोल्युशन. ओके, सेकंड इशू पळय तुमी ते रोडाचेर इंजिनियरांचे ते खंय पावले मागीर मेवले तुमी? म्हाका दिसता ना त्या मिनिस्टर रिप्लायड ऑन दॅट. PWD मिनिस्टरा कडेन उलयलो. PWD मिनिस्टरान तेन्नाच इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन दिलें की काम चालू कर. ही हॅज टोल्ड द स्टेट हायवे टू डू इट. इंजिनियर्स फ्रॉम स्टेट हायवे. आनी म्हाका दिसता आज कितें तरी काम चालू जाल्लें. सो ह्या 2 दिसान कळटलें की काम कंप्लीट जातकर. पूण PWD मिनिस्टर इमिजिएटली कॉपरेटेड टू एन्श्योर द डायरेक्शन्स आर गिवन टू स्टेट हायवे नॉट नॅशनल हायवे वॉज इंटरेस्टेड द जॉब. सो आवाजाचेर पेज घातलो जाल्यार मातशें कामां बेगीन जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.